बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्तांताय एकटोलेल्या म्हज्या भावां भयणीनो, देव बरो दीस हांव देतां आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मागण्यांक. आयचो विशय दुसरे सुमूर्तींतलो आवेस्वर 10 वळी 20. ताची सेवा कोत्तलो, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय. दर एक दीस जावं दी आमकां आशिर्वादाचो आनी आमच्या कामाचेर देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी सोम्यांक दिनवासुया, ताची स्तुती गावुया. कित्याक म्हणल्यार हो मोलादीक वेल ताणेंच आमकां फावो केल्लो. ताणेंच आमकां आपल्या मोगान पोत्तून उठयल्यान आनी ताच्या मोगा सोबें दवरल्यान. आयज आमकां कोण बोल दिवंक शकता? कोण आमकां आदार दिवंक शकता? कोण आमच्या आसऱ्याक पावोवंक शकता? देवाचें उतर म्हणटा, फिलिपकारांचे चिटीन आवेस्वर 4 वळी 13. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका सोक्ती दिवंक जेजू आसा. आमचे मोदें वेदीचेर पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपान लिपून आसलोलो जिवो जेजू आजीर जाला. ताच्या आजीरपणान रावून आमी सगल्या काळजान, मोनान आनी भावार्थान काल्तिकायेन आमच्या सोम्यांक नमस्कार करुया. सगळीं नमस्कार करुया. गायन करुया स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता कालत्या या बेडारा रावलाय तू तारुका बापाच्या कुवोरा सोमेस्त उबान काळजां आमची गायता गितां वोडती कोरी. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता आमकां बासावन रावलाय तुजी देव सौकासाय. आमची दुकां पुस्ताय तुजे सुरशी दावून येता. आमची कोंत बेजाराय सांगता. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. देवाचें उतर 121 वोळ स्त्रोत 1 म्हणटा, पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. थंय तावन आमकां आदार मेळटलो. कोणूच आमकां आदार दिवंक शकना, फकत आमचो रोसणाराच्यान मात दिवंक जाता. जी कोण देवाचें मुखामोळ पळयता तांचें मुखामोळ पोरसुलतलें.
जी कोण कोश्ट भोगता वजाच्या बाराकाल आसात जेजू म्हणटा म्हजेशी येयात. जें कितें आमच्यान करूंक शकना तें देव करून शकता. साक्रामेंतान जेजू आमचे मुखार आसा. तो आमकां कुरपेन आनी आशिर्वादान बोदता. आमचें उणेंपण काडून तो आमकां बरी भलायकेन भरूंक तो आयला. ह्या पवित्र उंड्यान आमकां दर्शन तो दिता. आमची काळीज आमचें जिवीत सोमयांक उक्तें करुया. आमकांच आमी सोमयांक समोर पोवया. सोमयाचेर बोरवांसो दवरुया. ताका आर्गां मोहिमा दिवया. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वंदन तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या तुजेर पातयेवन आमी आयल्याव. आमचें जिवीत तुका समर्पितांव. तुजी दया दाखय. शांती समाधान नासलोल्या जाकार्याच्या घरान तुवें शांती समाधान फावो केली. लाजाराच्या मोन्ना वरवीं मार्ताच्या गरोब्याक दूख आयलोलें. तुवें उजवाड हाडलोय. आमची कुटुंब आशिर्वादीत कर. तुज्या घायाल जाल्ल्या हातांनी आमकां हात लाय जेजू आनी पेकोवणी फावो कर. वादोळ मोडान तूं आमचे वेली निवात्ताय. उचांबोळ दर्यान पयन कोत्तोल्यांक तूं राखताय सांबाळटाय. उंड्याच्या रुपान आसलोलें तुजें मुखामोळ भावार्थ्यांक दिसचें. तुजें कीण फांकून आमचें जिवीत संतोश जावचें. स्वादीक साक्रामेंता हातूंच आमचो विशय. वादळा मोदलो जीव राखताय तूं आमचो देव. उचा बोल्दुर्यान पयन कोता तुजेर सोम्या पातयोन रावता. स्वादीक साक्रामेंता स्वादीक साक्रामेंता स्वादीक साक्रामेंता. देखून उंड्याचें पूण भावार्थ्यांक दिसचें. मुखा मोळ देवाचे फांकय किरण तुजे सारक्याचे. आमची जीण संतोश जावचें. स्वादीक साक्रामेंता स्वादीक साक्रामेंता. सगळीं बसूया. आयचो दीस सुरू करतना आमकां फावो केल्लो आपलो मोग आनी साबार देण्या पासत उपकारी काळजान आमच्या बापाक दिनवासनी मोहिमा आर्गां दिवया. बापा, जिविताचो आनी एक दीस तुवें आमकां दिलाय. बरी भलायकेन तुवें आमकां उठयल्या.
साबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. हें सगल्या नियाळून तुका दिनवासता बापा. गायन करुया उपकारी काळजान. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. मोगाल जेजू, तुज्या पाटलाडोरांक तुवें पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक आपयल्या. हें आपोणें थोड्यांकूच न्हय पूण सगल्यांक पवित्र स्नाना दिसा दिलाय देखून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. जबाब. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. आवयचे काळीज एक मोगाची जोर. एक आवय आपल्या भुरग्यांचेर आपलो आखो जीव ओतता. एक आवयचें जिवीत वाती पोरी. आपल्याकूच जळोवन वो आपल्याकूच उणें करून आपल्या भुरग्यां खातीर त्याग आनी सॅक्रिफायस करून तांकां बरें जिवीत दिवंक वावुरता आनी भुरग्यांचें जिवीत उजवाडीत कोत्ता. ह्या सगल्या आवयांच्या देण्या पासत पवित्रत्वेक महिमा स्तुती दिवया. जबाब. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगान दिवया. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठोया. भुरगीं जावन आसा उजवाड गोरेब्याचो. भुरगीं आमच्या जिवितांत रोंग बोत्ता. जशें एक बागेंत फुलां बागेक सोबिताय हाडटा तशींच भुरगीं आमच्या जिविताची सोबाय वाडयता. आमी आमचें जिवीत ओदीक उर्बेवून आनी ऑर्थाबरीत कोत्ता. ह्या सगल्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर बापाक आमचे दिनवास आर्गां महिमा स्तुती दिवया. जबाब. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान
सोम्या कारगां दिवया ताच्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठवया उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या कारगां दिवया देण्या पासत ताच्या मोगा पासत उपकार ताचे आठवया तुजो कोरार विसरून तुजे सुरशिली आमी पयस गेल्या भावां भयणांक दुखयल्यान आपल्यापणान जियेल्या आपल्यापणाक लागून तुका पाट केल्या शिस्ती पाड केल्या निती आड उलोवंक येताले तेन्ना ओगी रावल्या आमकां कित्याक पडलां ही आमची वागणूक जाल्या मोगाल बापा तुजे वेंगेन तुजी दया माया चाकूंक आमकां फावो कर आनी तूं आमकां बोगशिताय तेच भाशेन आमी आमच्या चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां आदार दी आमचें आपलेपण आमचें पातक वळखून घेता आमच्या पातकांची दूख धुतना आमकां बोगोस बापा काकुत्सर देवा आमची काकलूत कोर भोव कोनवाल्या देवा आमचो गुन्यांव काडून उडय निर्मोळ काळीज देवा रोचून घाल आमच्या वड्ड्यान इल्लोसो वेळ आमच्या अस्कोतायेचेर नियाळुया आनी आमच्या अंतस्कनाचेर नदर मारुया आनी आमचें लिपोवन उरलेलें पातक आसत जाल्यार आमच्या काळजान सोडवंडराक भेटोय ताका उक्तें कोर तोच आमकां बोगसणें दिता सगलीं म्हणुया बोगोस आमकां बापा बोगोस आमकां बापा काकलूत आमची कोर काकलूत आमची कोर बोगोस आमकां बापा बोगोस आमकां बापा काकलूत आमची कोर काकलूत आमची कोर उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें बायस सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता भावां भयणीनो उडो आमचे कुडीची भूक मात्ता जाल्यार देवाचें उतर आमचे ओत्मीक तान भूक भागयता तर आतां आमचें ओत्मीक जिवीत देवाच्या संदेशान आनी अनुभवाच्या भांडारांनी ग्रेस्त करुया देवाच्या उतराचो साद आमच्या कानार सादतलो तो चितान आयकुया देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावुया दुसरे सोमोटींतलें वाचप आवेसवर 10 वळी 12 ते 22 इस्रायला आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच
सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें भें धरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरोपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी ताचे फाटल्यान ताचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यान तुमकांय सगल्या राष्ट्रांतलीं ताणें विचून काडलीं. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोत करात आनी ह्या फुडें आपल्याच वाद्याची जावं नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणल्यार देवाचो देव, दोनयांचो दोनी, व्हड तो बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव तो. मनशाची तोंडां पळयना, लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेळो शीक कोत्ता. पोरक्याचो तो मोग कोत्ता आनी ताका जेवंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्याचो मोग कोत्ता कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकीं आसलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भें धरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताका चिटकून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय. ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव तुज्या काशा दोळ्यांनी पळयलेल्यो येद्यो व्हड आनी अजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तान गेले तेन्ना ते 70 आसले तरी सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंत्रोला वेल्या नोकेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. सगलीं बसूया. आयच्या पयल्या वाचपान देव इस्रायल पोरचेक उगडास करून दिता. जें तांचे लागीं आसा तें सगलें तांकां देवान बासायलां आनी तें देवाचें आनी तांणी ताचो वापर करूंक जाता. स्वर्ग आनी संवसार आनी तातूंत आसा तें सगलेंच देवाचें. आमचे लागीं आसा ती गिरेस्तकायीच न्हय, पूण बरे गूण सवलती हें देवाचें व्हडतें देणें आमकां. तांचो आमी बरे तरेन उपेग करूंक दुसऱ्यांक बरेपण आमी शिंपडावंक शकता. आयज सर्वेस्पर आमचे लागीं कितें मागता? सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें भें धरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परात तुज्या देवाची सेवा करची, ताचे कायदे आनी नेम पाळचे म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. वैजकी शिकोवप जातोच थोडो तेंप ताणें आपली सेवा हॉस्पिटलांत दिवची पडटा तेन्ना ताणें एक बॉन्ड सायन करूंक पडटा. जावं ती खेळां म्हणल्यार एके टिमीन खेळूंक सुरवात करच्या पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट वो एग्रीमेंट सायन करचो आसता. जावं तो ऑफिसान वो फॅक्ट्रीन जॉयंट जावचे पयलीं तांचे नेम कायदे आसात ते आमी मान्य आसा जाल्यार तो एग्रीमेंट आमी सायन करता. धर्मीक वाटेन जावं तो लग्नाचो संस्कार घेतना व्हंकल आनी न्हवरो एकामेका सोबे
देवाक करार व कबलात करून म्हणटा. याज्ञिकपणाची मागणी जावं आमचे माद्री भयणी आपली भासावणी कोत्ता और इग्रोस मातेचे कसले संस्थेक भितर सरतना आमची जबाबदारी आमी आमची सेवा वडिलां सवें बरे भाशेन पाळटल्या म्हूण आमी भास दिता वो सोपूत घेता. आयज आमी उगडास कोत्ता सेंट मॅक्सिमिलियन कोबले ह्या याज्ञिकाचो. ताणें याज्ञिकपणाच्या दिसा जेजूक आनी आपल्या वडिलांक आपली जबाबदारी आनी आपली सेवा विस्वासपणान कोत्तलो म्हूण भास दिली. आनी ताणें खरेपणीच आपल्या जिवितान जेजूक साक्षी दिली. मॅक्सिमिलियन कोबले 10 वर्सांचो आसतना ताका दर्शनान आंकवार मारिया दिश्टी पडली आनी तिणें ताका 2 मुकुट भेटयले, एक तांबडो आनी एक धवो. तांबडो मार्टीरपणाचो आनी धवो निर्मूळपणाचो. ताणें दोनूय घेतले. उपरांत तो कन्वेंचुअल फ्रांसिस्कन ऑर्देर हातून भितर सरलो आनी 1918 वर्सान जेजूच्या मोळ्यान वावरूंक याज्ञीक जालो. आयज ताच्या मोन्नाचो दिसाचो उगडास कोत्ता. मॅक्सिमिलियन कोबले बोणकोण भोगची पडली तेन्ना ताणें दुसऱ्यांचोय बावाट गोट केलो म्हूण कूड मारूंक येता ओत्मो मारूंक जायना. कांय वर्सांनी 10 जाणांक कैदी केल्या तातूंत मॅक्सिमिलियन कोबलेय आसलो. तांकां उपाशी भुकेन मारूंक सोडलोले. तातूंतलो एकलो कैदी आपल्या बायल भुरग्यांचे चिंतून रडूंक लागलो. ताचें दूख आनी ताचे बायल भुरग्यांचे चिंतून मॅक्सिमिलियन कोबले दुखवलो. आपूण एकसुरो आसा, ताका फामील आसा अशें चिंतून त्या कैद्या पासत आपूण मरोंक तयार जाता आनी जेजू भाशेन ताणें आपलो जीव दुसऱ्याक पासत दिलो आनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूक तो साक्षी जाता. आसा काय आमी तयार करूंक असले त्याग? भाग्यवंत पावलून 1975 वर्सा तो भाग्यवंत म्हूण 1971 वर्सान पाप साहेब पावल सोळो हाणें परगट केलो आनी पाप साहेब जॉन पावल दुसरो ताका 7 म्हूण 1982 वर्सान परगट केलो. आयज तो महान आनी बोनकोणीन आसलेल्यांचो तो आस्कारी जावंक पावलो. आमकांय जायत्यो ल्हान ल्हान सवलती मेळटा दुसऱ्यांक आदाराची जावंक. आमी वावरुया आनी दुसऱ्याकूय खुशाल करूंक पावल मारुया. देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. कांय आमची मागणी भावार्थान केलेली देव आयकता. ह्या वेळार भावार्थ तोखूण करूंक आमी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, मोगाल जेजू, तुजे भाशेन आमकां सेवेचें मोन आनी काळीज दी. सगळीं म्हणुया, मोगाल जेजू, तुजे भाशेन आमकां सेवेचें मोन आनी काळीज दी.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या दोयाल जेजूचे देखीन बोरवंशाच्या उतरांनी पोरचेक बुजवण दिवन तांकां संवसारांत आसतना सोर्गीचे तेवा एकठांव शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: मोगाल जेजू, तुजे भाशेन आमकां सेवेचें मोन आनी काळीज दी. आमच्या गांवच्या दर एका काजारी जोडप्यांनी आपलो घोराबो मोगाचो आनी विस्वासपणाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक आनी एक बोगसण्याचें मंदीर करूंक बापा लागीं मागुया. जबाब: मोगाल जेजू, तुजे भाशेन आमकां सेवेचें मोन आनी काळीज दी. आमी सगळीं ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. भावां भयणांक काळजा मोनाची शांती आनी कुडी आत्म्याची भलायकी आनी बऱ्या क्रिस्तांवाचें जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक बरे देखीचे नमुने जावं पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जबाब: मोगाल जेजू, तुजे भाशेन आमकां सेवेचें मोन आनी काळीज दी. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायेक उलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. मोगाल बापा, हो वेळ मागण्यांत जाल्लो. ह्या मागण्या आनी येळा वरवीं आमच्या जिविताची नवसणी करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी मारये भाशेन आमी येता थंय जेजूची बरी खबर शिंपडावंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता सोम्या आमच्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.